वास्को बायणा दर्यावेळेर आशिल्ली बांदकामां जी मोडल्यात तांकां पुनर्वसन करतले अशी माहिती मुरगांव पालिका मंडळाच्या विरोधी गटाच्या कांय वांगड्यांनी दिल्या। शुक्रारा सकाळी जाल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या बसकेत ही मागणी केल्या। ह्या प्रश्नावेल्यान शुक्रारा पालिकेची बसका बरीच तापिल्ली। बायणा दर्यादेगेर रावपी हे चडशे लोक गोंयचे पारंपारीक गरीब नुस्तेकार भाव आसात। तांची घरां मोडून तांकां सरकारान वाऱ्यार उडोवचे न्हय अशें नगरसेविका श्रद्धा आमोणकार हांणी म्हळां। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आज मेजर इश्यू आसलो जो टीबी कुन्ना चौका कडेन गाडे रिहॅबिलिट करपाचे ते गाडे ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लेले आसा। डेप्युटी कलेक्टर केस आहा ते सर्वे नांव येता म्हणटकूच ते गाडे आमी रिहॅबिलिट करता, न्यू बांदपाक तांकां परमिशन दिता। सेकंडली ह्या मिटिंगेन मदीं ते इश्यू काडलो हेंच्यांनी पुचिना की बायणा डिमोलीश जाल्यार ती घरां तांकां रिहॅबिलिट करपाचें। सो स्पेशल मिटींग आसल्या कारणान म्हाका तेचेर कांय भाश्य करूंक मेळोंक ना। तांकां हांवें ऑलरेडी सांगलां की तुमी लेटर करा, तेचेर आमी स्पेशल मिटींग घेता म्हणून। थर्ड पॉयंट म्हटल्यार तो हांगा आमचो हेचो आसलेलो एनिमल शेल्टर जे हांवें पर्सनली इन्स्पेक्शन केल्लेलें हांचे व्हेरी बॅड कंडिशनान आसा। सो आमच्या एमीन तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या, नोटीस काडल्या, शोकॉज नोटीस काडल्या आनी ती जाता तितली सिवेज जी भायर सोडल्या ती तेंच्यांनी सारकी सिवेज लायनींग सोडपाची आनी सारकें हायजीन मेंटेन करपाचें तांकां आमी नोटीस काडलेली आसा। एक गोंयचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आयज फिशरमॅनांचे प्रश्न घेवन गोंयच्या फिशरमॅनांच्या घराचो प्रश्न घेवन आमी जेन्ना मुरमुगांव म्युनिसिपालिटीन उबी रावली, हांव मुरारी बांदेकर तशेंच आमची श्रद्धा आमोणकर तशेंच आमचे हेर वांगडी कावन्सिलर, जाल्यार आयजच्या ह्या मिटिंगेन आमच्या इश्यूक तेंच्यांनी डिफरन्शिएट केलो। आमचो इश्यू म्हणपाक स्पेशल मिटींग आसल्या कारणान घेवंक शकना। सो तुमकां जर तितलोच इम्पॉर्टंट तो इश्यू आसा आनी नेसेसरी आसा जाल्यार तुमी एक लेटर करचें आमकां आनी 3 ते 4 दिसांनी आमी विचार करतले आनी ठरयतले की मिटींग घेवची वा न्हू। सो हे टोटली रॉंग। आयच्या मिटिंगेन तो इश्यू इतलोच गरजेचो आसा म्हणून घेवंक शकना। एक्सपिरियन्स जाला आमची चीफ ऑफ आमी आज लकी मनीस आसा की आयज तुम्ही आमी सगळे जाण आमी बाकीचे उमेदीक जे भाशेन म्हजे कलिगान सांगलें एक उमेदीक काम करूंक सोदतात। आमी रेजोल्युशन घेवन कित्याक येवची ना गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा एक म्युनिसिपालिटी फाल्यां आमचेर फादर आनी आमचेर वॉट आउट करपाक नाका। आमी एक रेजोल्युशन घेवया आनी तांकां दिवया की बाबा हेंचे घरा काडच्या पयलीं एक आमी रिहॅबिलिटेशन बोर्डाक लागून तांकां करून दिवं ती फाल्यां कितें जाता बरें जावन। आतां 3 दीस पयलीं आमचे जे बायणा लोक रावताले तांकां नोटीस येयल्लेली आसा, ऑर्डर येयल्लेली आसा की ते घरां डॅमोलिश करपाचे म्हणून। इतलीं वर्सां ती रावलेली आसा ती लोक, तेंचे कडेन खूब जाणां कडेन सेल डेट सुद्दां आसा आनी जी ती लोक आसा ती गोंयकारां आसा, फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, रिलेटेड टू फिशरमॅन ते काम करतात, तेंचे बोटीचेर वयता बीन आनी तसल्या लोकांक ते आयज रिहॅबिलिट गव्हर्मेंट करपाक सोदना। सो हांव त्या खातीर ह्यो पॉयंट हांव आमच्या म्युनिसिपालिटीन घालपाक सोदतालें, आमच्या म्युनिसिपल कावन्सिलांची मिटींग आसा तितून। सो सीपीन सांगलेलें आसा की आमकां 3 दिसांनी स्पेशल मिटींग घेता म्हणून। हांव आयज हे लेटर करपाचें आसा सीपी सर आनी रिक्वेस्ट करता तांकां सीपी सरा कडेन की आमची 3 दिसांनी अर्जंट मिटींग आपोवपाची आनी तांकां जी रेजोल्युशन एक पास करपाची म्युनिसिपालिटीची थ्रू की तांकां एक रिहॅबिलिट करपाचें म्हणून।